काल वंदे मातरमा विशीं हांवें मुद्दाम तुमकां बंडोपाध्यायाचें हें दिवना नांव दिवना कित्याक तुमी तो मुद्दाम प्रश्न विचारिल्लो म्हाका खबर आसा की ना ह्या खातीर त्या खातीर तशें करचें न्हय. बुजुर्ग मनीस आसता ते शिकलेले आसता तांकां सगळे विशय येता ते उगीच तुमच्या मुखार येवन प्रेडिक्ट जायना हें लक्षांत दवरात. पण खबर नाशिल्लें न्हू खुबशे जाणांक. हांवें बुजुर्ग लोकांचेर सांगलां. हांव लोकांचेर टिका करना. हांव जांकां कोणाक ना तांणी शिकपाक जाय म्हणून हांवें ताचो अर्थ सुद्दां काल सांगला. अर्था वयल्यान सगळ्यांक तांच्यो लक्षांत येवपा जाय तें कितलें बरें तें त्या खातीर हांवें तो अर्थ सांगलो नाजाल्यार हांव अर्थ सांगतो नाशिल्लो. सर जी 7.5 लाख स्मार्ट मीटर बसवणार तिथं ग्राहकावर काही बोजा असणार काय म्हटलं ग्राहकावर काही ग्राहकांना काही प्रश्न नाही आहे. पुढच्या 5 वर्षांत हे सगळे मीटर जे होणार ते टप्प्याटप्प्यानं जे आमचं बिल वाढतं तसं ते मायनस होत नाही. ग्राहकांना स्पेशल हे नाही आहे किंवा त्यांना डिस्काउंट पण नाही आहे. जसं बिलामधून ते जातं तसंच ते पुढे जातं. पण पहिले सगळं सांगता सर मागीर सगळी कंझ्युमराचेरच घालता. नाही तुझो प्रश्न हो प्रेडिक्ट केलो मुखार कितें जातलें फाल्यां तुजें लायफ कितें आनी म्हजें लायफ कितें फाल्यांचें आमी उलोवंक शकना. आमी आजचें उलोवया. आज त्याची गरज आसा तातूंत फॅक्टर्स जे आसा तुमी एक दीस म्हजे कडेन पत्रकार सगळे या आमचे असेंब्ली सोंपले नंतर हांव तातूंत बेनिफिट्स कितें आसा ते पळया आनी बेनिफिट्स ज्यो जर चड आसा जाल्यार त्यो कंझ्युमरांक अशें स्ट्रीट लायट्साचेरूय अशेंच आशिल्लें न्हू सर की स्ट्रीट लायट्स जाल्यार आयज स्ट्रीट लायटाचे सगळे तेमी कंझ्युमराचेरूच घालता त्या बिलान. म्हाका दिसता स्ट्रीट लायटाचेर आमी हें दवरला कितें फी दवरल्या. पण हू इज पेयिंग दॅट? ना पण मागीर ते कंझ्युमरांनीच येवपा जाय. तूं सगळे पयशे पोलसांतूच घालतलो मागीर सरकाराक रेव्हेन्यू कसो मेळटलो. सरकाराक रेव्हेन्यू जो काम करता आनी सरकाराचो रेव्हेन्यू मेळपा जाय जाल्यार थोडे पयशे बोलसांत ना मात सकाळची सुद्दां लायटी पेट्टा सर ते हे तुमचे बरोबर आसा. हांवें पळयलां आनी हांवें स्वता फोन केला ताका योग्य हे स्मार्ट मिटर जाले नंतर आमकां सगळ्यो गोश्टी बसून कळटल्यो. ज्या कडेन लायटी गेल्या इमिजिएट स्मार्ट मिटराचेर येतले त्या फिडराक ह्या हातूंत लायटी आमच्या ट्रान्सफॉर्मराचेर लायट ना म्हणून. आतां कितें जाता सबंद फिडरान जरी लायट गेली 16-17 ट्रान्सफॉर्मर आमकां कळना. आमकां कोणी तरी कंप्लेन करची पडटा. आज स्मार्ट मिटर बसयले नंतर ह्यो खंय लायटी पेट्टा खंय लायटी गेल्या हे सगळें आमकां म्हाका दिसता आमचो कलीग हो फक्त गव्हर्मेंटाचो ओपोजीट उलोवपा खातीर विचारता अशें दिसपाक लागलें म्हाका. आनी त्या खातीर तांणी तशें प्रश्न विचारचे न्हय. आज स्मार्ट मिटराची गरज आसा. जेन्ना तुमच्या घरांत एक लायट गेली जाल्यार इमिजिएट आमकां कळटा. आज तुमकां डिविजनां किंवा सब डिविजनां फोन करचो पडटा जुनियर इंजिनियरांक फोन करचो पडटा ते आमकां करचो पडटा. जेन्ना एक म्हणजे तुमचे घरांत लायट गेले बरोबर पयलीं आमकां कळटलें आनी ताजे वयल्यान आमचे जे मनीस आसा ते तुमचे लायट मिस्टर हू विल बेअर दिस कॉस्ट ऑफ दिस स्मार्ट मीटर? एवरीथिंग विल गो थ्रू बिल्स. नो एक्स्ट्रा कंझ्युमर बेअर करतले. नो बर्डन विल बी पुट ऑन कंझ्युमर.